इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर द कोंकणी एग्जाम पळोवया. तुमचे प्रश्न जापो तुमी सगळ्या पाठांचो शिकूंक जाय. प्लस सगळ्या पाठांचें रिडींग बरे भाशेन करात. कितेंय येवंक शकता तुमकां पेपराचेर. पयलो पाठ पळोवया, नाती. प्रश्न आनी जापो सगळ्या पाठांच्यो आसा, हांवें सगळ्याक बरोवंक ना. उपरांत ह्या पाठाचे अर्थ आसात, व्हेरी इम्पॉर्टंट. उपरांत नाती आसा आनी लिंग आसा. तर पयले आमी आतां अर्थ पळोवया. लखतूबाय म्हटल्यार अपुरबाय. दिसपट्टी म्हटल्यार सद्दां, दर दिसा. दोट्टी म्हटल्यार डबल, दोन दोन. हें परतेय बी येवंक शकता, वाक्यान येवंक शकता, कशेंय बी येवंक शकता. परते म्हटल्यार अपुरबाय तुमकां प्रश्नान येवंक शकता, तुमी लखतूबाय म्हणून बरोवंक जाय. सद्दां म्हणून येवंक शकता, तुमी दिसपट्टी बरोवंक जाय. डबल म्हणून येवंक शकता, तुमी दोट्टी म्हणून बरोवंक जाय. उपरांत पळोवया उतर आनी लिंग. आजो हें पुरुश लिंग, आजी हें स्त्रीलिंग, चली हें स्त्रीलिंग, पप्पा हें पुरुश लिंग, तितीव हें पुरुश लिंग, शामाय हें स्त्रीलिंग, मामा हें पुरुश लिंग, मावशी हें स्त्रीलिंग. उपरांत उतर आनी लिंग पळोवया. आवय बापूय, मावसो मावशी, काका काकी, बाबू बाय, म्हातारो म्हातारी, तशेंच चलो चली. नाती पळोवया. पयलें बापायचो आवयचो बापूय कोण लागता, आमचो आजो. दुसरें बापायची आवयची आवय आजी. तिसरें बापायचो भाव काका. चवथें बापायची भयण आतें. पांचवें आवयचो भाव मामा. सवें आवयची भयण मावशी. पाठ 2 मानकुराद पळोवया. आतां कितें येतलें, प्रश्न आनी जापो, उतरां कुवाडे आनी क्रियापद. हें पळय जे आमी मॉडल पेपराचेर कुवाडे चडयलेले, असले तुमकां दुसरे कसलेय कुवाडे येवंक शकता. सकयल दिल्लीं क्रियापदां घालून वाक्य पुराय करुया. पयलें पंगड धोल ताशे डॅश, वाजप वाजयतात. दुसरें आमी पुराय वाठार डॅश, भोंवप भोंवया ओ भोंवतात. तिसरें कुळागरांतल्यान नाल्ल डॅश, व्हरप व्हरतात. चवथें गुलाबी रंगाचो गुलाल वापरप, आन्सर वापरतात. पांचवें फेस्ताक लोक डॅश, वचप, ते वतात. सवें पिकिल्ले आंबे विकपाक डॅश, व्हरप व्हरतात व व्हेले. सातवें तुमी पोटभर हालवो खावप, जाप खायात. आठवें देवळांत व चर्चींत भावीक डॅश, जमप जमतात. णवें मिरवणूक काडून नाल्ल देवळांत डॅश, हाडप हाडटात. धावें देवळाच्या वाठारांत व्हडली फेरी भरप भरता. पाठ 3 रुखा आवय थिमक्का. हातले झाडाचे उपेग येतले 1 वा 2 बरोवपाक. उतारो आनी पर्यावरण सांबाळपाक आमी कितें करूंक शकता पळय तें. झाडाचे उपेग सांगात. तुमी खंयचेय 2 तुमकां कळटात ते तुमी बरयात. एक, झाडां आमकां सावळी दिता, हो एक इजी आसा. दुसरो म्हटल्यार झाडां आमकां फळां आनी फुलां दिता. उपरांत थिमक्काच्या पाठांतलो असो एक उतारो तुमकां दिल्लो जातलो, तो तुमी वाचून सोडोवपाक जाय. पर्यावरण सांबाळपा खातीर भुरगीं कितें करूंक शकतात. एक देख बरय. आमी कोयर डब्यांत उडोवचो, हें तुमी बरोवंक शकतात. वा तुमकां दुसरें कितें कळटा तें तुमी बरोवंक शकतात. वा आमी आमच्या सरभोंवतणी सगळें नितळ आनी निवळ दवरूंक जाय. आमी आमचें घर नितळ व निवळ दवरूंक जाय, हेंय बी बरोवंक शकतात. पाठ 4 चीट, ताच्यो सण परबो, रंगाची नांवां. तुमच्या वाठारांत जावपी सण परबांची नांवां सांगात. जाप, चवथ, दिवाळी, होळी, सांजांव, सांगोड, दसरो, फेस्त, अष्टम. हातूंतलीं तुमी 3 वा 4 नांवां शिकूंक शकतात. आनी खंयच्याय तुमच्या एक आवडीच्या परबेचेर एक वर्ड बरोवंक शिकात.
रंग पळोवया. ब्लॅक काळो, ब्लू निळो, गोल्डन भांगराळो, ग्रीन पांचवो, ऑरेंज नारंगी, पिंक गुलाबी, पर्पल जांबळो, रेड तांबडो, व्हाईट धवो, येलो हळदुवो. पाठ 5 चंद्रयान. हातूंतले वेवसायीक लोक उरफाटी उतरां चित्र वाचन. सकयल दिल्ली उतरां पुजाक कसांत फावो तें उतर सोदून बरयात. विज्ञान ह्या विशयाचेर नवे नवे सोद घालपी हो विज्ञानीक. दुसरें, देशाची राखण करपी हो सैनीक. तिसरें, विद्यार्थ्यांक घडोवपी हो शिक्षक. चवथें, रोगाचें निदान करून वखद दिवपी हो दोतोर. पांचवें, शेत रोवपी हो शेतकार. ह्या पाठाची उरफाटी उतरां पळोवया. पयलें, भितर भायर. उबें बस, थंय हांगा, वयर सकयल, धाडप हाडप, जाय नाका, येता वता, वचप येवप, शकता शकना, देंवप चडप, शक्य अशक्य, आसप नासप, कठीण सोंपें. सकयल दिल्ल्या वाक्यांत आडी मारिल्ल्या उतरांचे उरफाटे अर्थ रिते सुवातेर घालून वाक्य पुराय करात. पयलें, खूब कश्ट केल्यार कठीण काम लेगीत कठिणाची जाप सोंपें जाता. दुसरें, चंद्रयान 2 हाच्या अपेसाक लागून विज्ञानीक निराश जाल्ले, पूण चंद्रयान 3 च्या अपेसाकाचें ऑपोजीट उरफाटें उतर यशाक लागून ते उमेदी जाले. तिसरें, इतले पयस वचपाची कसली गरज आसली. सगळें पयसाचें उरफाटें उतर लागीं आसलें. चवथें, चंद्रार रावप शक्य आसा काय. शक्यचें उरफाटें उतर अशक्य. दुसरो प्रश्न पळोवया. चित्रांच्या सुवातेर उतरां घालून वाक्य पुराय कर. पयलें, सूर्य दिला तुका, उपरांत स्टार दिला ताका आमी तारे म्हणटा, आनी मून दिला ताका आमी चंद्र म्हणटात. ही तिनूय उतरां तुका कळपाक जाय, कित्याक अशें तुमकां चित्रांच्या सुवातेर उतरां घालून बरोवपाक एक वाक्य येतलें. उपरांत पाठ 6 माती आनी फातर. ह्या पाठांत अनुस्वार आसा, उतरां कुवाडे आसा. आडी मारिल्ल्या उतरांक अनुस्वार घालून वाक्य परतून बरयात. अनुस्वार म्हटल्यार डॉट वयर आमी घालता पळय तो. गोंयची माती तांबड्या रगाची आसा. गोंयची माती अनुस्वार वयर घालप तांबड्याचेर, तांबड्या रंगाची आसा. जेन्ना तुमी हो पाठ वाचतात तेन्ना खंयची अनुस्वार आसा ते तुमी पाठ करात. चड करून अनुस्वार ह्याच पाठांतलो येतलो तुमकां. सकयल दिल्ल्या चौकटींत माती आनी फातरांचे प्रकार लिपल्यात. खंयचेय 2 सोदून काड. हें हांवें मेन व्हिडियोन केलां, तें तुमी पळोवंक शकतात वा हांगासरल्यान तुमी शिकूंक शकतात. वाक्य रचना म्हटल्यार फ्रेम सेंटेन्सीस. पयलें, माती. गोंयची माती तांबडी आसा. दुसरें, फातर. घर बांदपाक फातर वापरतात. तिसरें, बांदपाक. घर बांदपाक फातर वापरतात. चवथें, प्रमाणांत. गोंय राज्यांत जांबो फातर व्हड प्रमाणांत मेळटा. पांचवें, हुशार. टचलो हुशार आसा. सवें, मानाय. मानाय गुदावांत काम करताले. सातवें, सामकार. म्हज्या घरा सामकार झाड आसा. पाठ 7 आमची कामां आमीच करुया. ह्या पाठांतले क्रियापद आसा, चित्र वाचन आसा, अर्थ आसा, कामां तुमकां कसली आवडटा पळय तें आसा. क्रियापदां आमी पयलीं ह्या व्हिडियोचेर केल्यान तर तुमकां ती सजमली आसतली. आमची कामां आमी करुया ह्या पाठाचे अर्थ पळोवया. अपंगूळ म्हटल्यार खासा. निमतां म्हटल्यार कारणां. वेवस्थीत म्हटल्यार सारकी व बरे भाशेन. तुमकां तुमच्या घरान खंयची कामां करपाक आवडटा ताचेर एक वळ बरय. म्हाका कपडे सुकत घालपाक आवडटा. वो तुका दुसरें कसलें वाक्य बरोवंक जाय तें तूं बरोवंक शकता. पाठ 8 चोराच्या मनान कापूस हाचें कोणें कोणाक म्हटलें. शुद्ध अशुद्ध उतरां आनी वाक्य रचना. कोणें कोणाक म्हटलें. पयलें,
तो साक हांवें चोरूंक ना, मानायांनी बिरबलाक म्हणलें. दुसरें, ताका लागून ताजी चोरी सांपडली, जाप बिरबलान शेटीक म्हणलें. तिसरें, तुमच्या ज्या मानायान कापसाचो साक चोरला तो आपल्या मुंडशा वयल्यान हात भोंवडावपाक विसरला, जाप बिरबलान शेटीक म्हणलें. सकयल दिल्ल्या उतरांतलीं अशुद्ध उतरां रंगयात. तर हांगासर अशुद्ध उतरां तुमी पळोवची पडटलीं. हाका लागून टॅक्स्ट बूक सारको वाचात. तेजेरूच तुमकां कळटलें खंयचें उतर सारकें आसा आनी खंयचें उतर सारकें ना तें. ह्या पाठांतलीं सगळीं अशुद्ध उतरां तुमकां येतलीं. वाक्यरचना. फामाद. बिरबल आनी अकबराच्यो काणयो फामाद आसात. 9. ल्हान. म्हाका एक ल्हान भाव आसा. 10. आंबो. म्हाका आंबो खावपाक आवडटा.